बाबा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां मोगाचो येवकार ह्याच्या मिसाच्या बलिदानांत। आयज हांव खुशाल कित्याक तुमी सगळीं हे ऑनलायन मिसांत सगळ्या भोक्तीपणान, सगळ्या मोगान आनी वेळ दिवन तुमचो वावर सोडून ह्या खरी भाशेन मिसांत तुमी वांटो घेतात आनी देवाची कृपा तुमचेर ओतूंक मागतात। ह्या देण्या पासत हांव सगळ्यांक तुमकां दिनवासतां, कित्याक तुमच्या ह्या मोलादीक वेळा पासत हे आमचे TFRCC चॅनल जायत्या लोकांक पावोवंक शकता आनी पावता, आनी जायत्या जाणांच्या जिवितान जायतीं आत्मीक बरेपणां ह्या आमच्या चॅनला वरवीं पावतात। देखून हांव तुमकां पयलीं साती दिनवासतां आनी TFRCC चॅनलाचेर सगळे घडणार, सगळे वावुरतले बरे देखणार, आदार सहकार दिवपी, हे चॅनल फुडें व्हरपाक वावर करपी सगळ्यां खातीर हांव देवाक दिनवासतां आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागतां। खरी भाशेन आयज ह्या मिसान आमी कांय इतिहासां उबारता। आमचो एक तरणाटो भाव जे सेप्सीस हें दुयेंस जावन जायतो तळमळटालो, जायतो वेळ कश्टवलो आनी खरी भाशेन ताच्या घरच्यांनी ताका मागण्यान उबारून मार्चाच्या 25 देवान ताका कृपा फावो केली आनी तो डिस्चार्ज जावन परतून आपलें जिवीत अदीक कुरपेन जिवंक तो ह्या हॉस्पिटलान ताका भायर काडलो। हें एक व्हडलें देणें ह्या TFRCC चॅनलान जायत्या जाणांनी ताचे पासत मागलें, जावं इंटरसेसरी ग्रूप, जावं बरे देखणार दिसपटी आमच्या भावा पासत मागताले आनी ते पासत ताची घरचीं देवाक दिनवासतात, आर्गां दितात, ह्या चॅनला खातीर वाखाणटात। तेच भाशेन आमचो आयज जोहन गोम्स आमचो भाव आपली 21वो वाडदीस मनयता। देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक, जेजूच्या मोगान तो वाडूंक आनी आपलें जिवीत, आपलो फुडार, आपलो वावर, आपलो धंदो आपल्या कुटुंबाक सांगता खुशालकायेन फुडें व्हरूंक, ताकाय बरी भलायकी, ताकाय काळ जमान्याची शांती आनी ताजो फुडार रसरशीत जावंक मागतना ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता। आनी तेच भाशेन फादर पॉल सिक्वेरा जाणें आमच्या TFRCC चॅनला वरवीं जायतो आदार आपल्याक मागून घेतलो, आपली भाटकाल एक नवी पवित्र सभा, एक देव मंदिर बांदूंक ते बसत ह्या चॅनला वरवीं जायत्या जाणांनी ताच्या आदाराक ताका घोटाय दिली आनी जावं दुडो वाटेन कसलेय आपल्या आदारा सहकारान ताचे मिनोतीन दिलोल्या वावरा खातीर तो दिनवासता, कित्याक ताचें देव मंदिर बांदूंक ताका जायत्यो सवलती मेळ्ळ्यो, दुडवांचो आदार मेळ्ळो। त्या पासत जाणी हो आदार सहकार ताका दिला, त्या सगळ्यां पासत देवाक दिनवासता आनी देवाची कृपा तुमचेर मागता। बाबा आयज एप्रिलाच्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी आमी प्राचीत काळान आसां, चवथ्या आमी सातवड्यान आसां, अदीक आमी जेजूच्या कोश्टांनी लागीं वांटो घेवंक येता। ते पासत आमचे कोश्ट, आमचे आटे बिटे, आमचे दुयेंसां सगळीं आयज हे वेळार जेजू मुखार दवरुया आनी हे मिसान आमी भोक्तीपणान वांटो घेवया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं। जेजू आयज आपल्या कुरपेन मोगान जिवंक आनी आपल्या पदवेन जिवंक आमकां आपयता। जेजूची पदवी व्हडली कदलार बसपाची न्हय, जेजूची पदवी व्हडलें रास तापपाची न्हय, जेजूची पदवी आपल्या नांवा खातीर दुसऱ्यांक आपलें नांव परगडपाचें न्हय, जेजूची पदवी आपलो वावर दुसऱ्यांक दाखोड करपाचो न्हय, जेजूची पदवी दुसऱ्याची जुलूमशाही चलयतली न्हय, पूण भावा भयणीनो, जेजूची पदवी जावन आसा ल्हानविकायेन दुसऱ्याची सेवा करपाची। जेजूची पदवी जावन आसा दुसऱ्याचे पांय धुवपाची। जेजूची पदवी जावन आसा मरूंक तयार जावपाची आनी दुसऱ्यांक तारण दिवपाची। फुडें तुवें आनी हांवें कसली पदवी आपणाचे सुवातेर फुडें जायते फावटी आमी पदवी घेवंक, बरी बरी आमी पोजिशनां घेवंक, बरे बरे आमी ऑथॉरिटी चेस घेवंक आमी वावुरल्यात, जावं आपलेपणान, जावं पदवेन, जावं बळान, जावं गोरवान आमी जिवंक वावुरल्यात
आनी खरी जेजूची पदवी कितें ती आमी सोदूंक विसरल्या. आयज जेजू म्हणटा परतून यात म्हज्या बापाशी, कित्याक म्हजो बाप तुमकां शिकयतलो. कित्याक म्हजो बाप पदवेदार जावनूय ताणें मनशा कुळाची सेवा केली. हो म्हजो बाप तुमकां आपल्या मोगान भरतलो, आपले कुरपेन भरतलो. तर भाव भयणो, परतून या देवा बापाच्या मोगाशी येवया. कित्याक ताजेशी सगळें बरेपण आसा, ताजेशी कृपा आसा, बोगसणे आसा, मोग आसा. आयज हे सगळें आमी वायट सोडून, सगळो काडूक सोडून, सगळें आपलोपण, जेलसी, सगळी निड्डुकाय, गर्व सोडून ल्हानविकायेन आयज जेजूशी येवन ह्या मिसान ही कृपा आमकां, ही मोगाची सेवेची पदवी आमकां दी म्हूण आमी मागुया. आनी सगळीं आमी केल्ल्या पातकां पासत दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणांव उच्चारून सांगता. मोनाचेतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवृतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमया काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे सैम जखमी आनी वसोक म्हूण जाणा जावन आमकां भलायकी आनी घोटाय दिवन नवी करूंक गरजेचो उपाय तूं आमकां फावो करताय. दिनवाशी आनी संतोश भरीत कारजान ते आमी घेता आनी तांचो फळ आमच्या भक्तिवंत जिणेच्या नवी चालीन दाखोवंक आमी ल्हानविकायेन सेवेन तुजी पदवी आपणावंक आनी हेच पदवी आमी दुसऱ्यांक सेवेंतल्यान फुडें व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. नश्टी मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलेल्यो मांडण्यो त्यो. बऱ्या मनशाक दोड्याक रावुया, कित्याक तो आमकां बेजार करता. आमचे चालींचेर सदांच रागार जाता. आमी समूर्त मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतनां तो कोसाक लायता. ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरी मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलना. खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिखलान आपूण मेळो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरी मनशां शेवटाक बागी जातलीं म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोभ तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटले. लोजेच्या मरणाचें फर्मण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असली ताची कल्पना, पूण सगळी वांकडी. तांच्या नश्टेपणान तांकां कुड्डी केल्यांत. देवाचे गूट ती वळखनात. भक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच बरवासो ना.
नितळ निर्मळ काळजाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां भावाटना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. जांचे काळीज दुखवलां खोतवलां तांचे सरशी सर्वेस्पोर आसाच. परतून म्हणया, जांचे काळीज दुखवलां खोतवलां तांचे सरशी सर्वेस्पोर आसाच. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब, जांचे काळीज दुखवलां खोतवलां तांचे सरशी सर्वेस्पोर आसाच. जांचे काळीज दुखवलां खोतवलां तांचे सरशी सर्वेस्पोर आसाच. जांचे मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. बऱ्या मनशाक उपद्रे कोश्ट भारी ओडचितात, पूण त्या सगल्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. जबाब, जांचे काळीज दुखवलां खोतवलां तांचे सरशी सर्वेस्पोर आसाच. सगलीं ताची हाडां तो राखता, एक पर्यान तो मोडोंक दिवचो ना. आपल्या सेवकाच्या ओतम्यांक सर्वेस्पोर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदीच खास्त लावचो ना. जबाब, जांचे काळीज दुखवलां खोतवलां तांचे सरशी सर्वेस्पोर आसाच. उद्गाराक उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. जुआंव पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोव्या. जेजू गालिल्याक भोवंक लागलो. जुदान भोंवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवाच्या तोंबूची परब लागीं पावलोली. ताची भाव भयण परबेक वेतोच जेजू आपुणूय गेलो. उक्तेपणी न्हय, पूण कोणाक कळो नासतना. जेरुजाल्याच्या कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदता तो मनीस न्हय बू. आनी हो पयले तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हे खरेपणी अभिषेक म्हूण आमच्या आनी वडिलांक कळोन आयलां काय? तरी तो खंयचो तो आमी जाणो, पूण अभिषेक दिश्टी पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचे ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजू व्हडल्यान म्हणलें, तुमी म्हाका वळखताय होय, आनी हांव खंयचो आयलां तें तुमी जाणोत. पूण हांव म्हजेच ओसंगीन येवंक ना. म्हाका पाठयला त्या सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तान आयलां आनी तांणी म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणाच्यानूच ताचेर हात घालूंक जावंक ना, कित्याक तो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हज्या आपुरब्याच्या भावा भयणीनो, प्राचीत काळान आमी आसा. हो प्राचीत काळ आमकां दरेकल्याक एक सवलत, एक सैग आमच्या जिविताची बदलणी करूंक, आमच्या जिविताची नवसणी करूंक आनी अदी करून आमकां भाव भयणो क्रिस्तांवांक एक काय बरी आमकां संदी, ही सोबीत सुंदर हो वेळ आमकां आमच्या जिवितान आमी भितर सरूंक आनी विचार म्हाका करूंक, हांव कितलो भावार्थान वाडलां. हो म्हजो भावार्थ कितलो म्हाका जेजूक लागीं व्हरून दवरता. हो म्हजो भावार्थ म्हाका कितलो जेजूच्या जिवितान ताच्या कुरपेन म्हाका वाडूंक आदार करता. भावनो, खरेंच जितले आमी जेजूक लागीं आसतले तितले आमच्या जिवितान कोस वाडत वेतले, तितले आमच्या जिवितान जायते प्रश्न वाडटले
पूण तरी जितले आमी ताका लागीं आसता तितल्या कोश्टांक, ह्या आडकुडींक, ह्या प्रश्नांक फुडो करूंक तोच आमकां आपलें बोड गोठाय दितलो आनी तोच आमचे वरवीं ह्या कोश्टांक, आमच्या आडकुडींक, आमच्या प्रश्नांक, दुयेंसाक, पिडेक फुडो करूंक तो आमकां सांगात जातलो. ते बसत आयची वाचपां भाव भयणो आमकां जाणवायेन बरोवन ही जाणवाय कितें ती आमकां इस्कुटावन आमकां सांगता जाल्यार जेजू शिव वर्तमानाय सांगता ही पदवी म्हणल्यार ताची जाणवाय कितें. वॉट इज द विजडम ऑफ दॅट ऑथॉरिटी? वॉट इज दॅट विजडम ऑफ दॅट हॅविंग पोजिशन इन दीस वर्ल्ड? बाबनो आयज हे ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी आयज आमकांच नियाळ करुया, आमी आमकांच पडुया. ह्याच जाणवायेन हांव जेजूच्या कृपेन कितलो वाडलेलो आसा. जेजूक ताका अदी करून ताचे सांगाती, ताचे शीस, जरी तो ताचे ते सांगाता भोंवताले पूण ताका जायते फावटी ओळखूंक विसरताले. जर तो ते ताचे शीस आसले, मोगाचे आसले, जर हे शीस ताका लागीं आसले, चिटकून आसले, तरी जेजूक अणभवूंक तो कोण तो जाणा जावंक ते जायते फावटी विसरताले. ताची सांगाती भोंवतलो लोक, जुदेव, देव मंदिराचे यादनीक, धर्मशास्त्री, फारिझेव, सादुसीस, जाणार मनीस, देवाचे कृपेन भरलेले मनीस, पयत पुस्तक सजवून घेतले मनीस, उस्कुटावन दुसऱ्यांक सांगतले परगोटले मनीस, जेजू कोण तो ओळखूंक विसरले. आनी ते बसत जायते फावटी अप्रोच ते विचारताले तो कोणाचो पूत? तो थेवयाचो पूत न्हय, तो खूंय आले, ताचो गांव कितें? तो नाजारेत, हलको गांव, एक पोरको गांव, बेस्तो वाठार. ताचे प्रोश्न आसले कसली पदवी ताची, एक कसले सत्येन तो उलयता. तो लोकांचे सांगता बेस्तो देव मंदिरांत वेताय न्हय, तो पोरक्या साद्या लोकां लागीं तो भोंवताय न्हय, तो पातके सांगता, दोन वसुंधरा सांगता, जेवणां खाणां करता न्हय. तो आमकां शिकोवंक कोण? आमी येदे व्हडले जाणार. तो आमकां सांगूंक कोण? आमी इतले वर्सां आसात, आमी देवाची आमकां सगळी खबर आसा, मोइजेसाचे नेम कायदे आमी जाणा, हो कोण आमकां शिकोवंक? आमी शिकलोले, आमी पदवीदार, आमकां म्हायती आसा, आमकां परंपरा कितें ती खबर आसा, आमकां आमची यागोड आसा, आनी हो कोण? सादो मनीस येवन आपूण देव म्हूण सांगता, आपल्याक पदवी आसा म्हूण सांगता, आपल्याक वळखता, तो देवाक वळखता म्हूण सांगता. हे कसले कितें सगळे? भावा भयणीनो, खरेंच जेजूक ते सोदूंक आनी जेजू कोण तो जाणा जावंक ते सोदूंक विसरले. ते आतां आपलेच पदवीन येताले. तांकां पदवी म्हणल्यार व्हडले नांवाची पदवी आसली, तांकां पदवी म्हणल्यार झुजाची पदवी आसली, तांची पदवी म्हणल्यार जाणवायेची पदवी, तांची पदवी म्हणल्यार दुसऱ्यांनी आपली सेवा करची, तांची पदवी म्हणल्यार दुसऱ्यांनी मान दिवचो, तांची पदवी म्हणल्यार दुसऱ्यांनी सलाम करचे. पूण देवाची पदवी भाव न्हू अशें न्हय. ताची पदवी जाणवायेन बोलली, ल्हानविकायची, दुसऱ्याची सेवा करतली. हिज ऑथॉरिटी वॉज नॉट टू टेक द पावर्स अँड टू रूल ऑन अदर्स, बट माय डियर फ्रेंड्स, हिज ऑथॉरिटी वॉज टू कम डावन in all humility and wash the feet of others, to serve others. खरेंच हेच पदवीन जेजू जेलो देखून ते ताका ओळखूंक विसरले. बाबून आयज हे पदवे पासत आयज लोक जाय तो झुजता. ह्या नांवा पासत, पदवे पासत आयज झुजा मांडटा. आयज हे पदवेक लागून दुसऱ्याचे अत्याचार करता. आयज हे पदवेक लागून दुसऱ्याचे जुलूमशाही चलयता. आयज हेच पदवेक लागून लोक दुसऱ्यांक मारूंक, जिवेशी मारूंक फुडें सरता. आयज हेच पदवेक लागून दुसऱ्याचे नांव पिड्यार करूंक भोंवता. आयज हेच पदवेक लागून आपले नांव परगट करूंक, आपलेपणान बरोवन विंगास घेवन आयज दुसऱ्याचेर राग काडून भोंवतात, मारामारी करूंक भोंवतात, आयज दुसऱ्याचे नांव विबाडूंक भोंवतात. हेच पदवेक लागून आयज धर्मा मदें आयज आमचे गोंदळ जाल्लो आसा. हेच पदवेक लागून आयज आमचे जाती काते मदें वेगळोसार आयिल्लो आसा. आयज हेच पदवेक लागून आमचे जिवीत काळोखांत पडलेलें आसा.
आयज जेजू म्हणटा ही पदवी हांव घेवन येवंक ना, पूण हांव घेवन आयलां बापाच्या मोगाची पदवी. आनी ही पदवी म्हणल्यार सगळ्या कश्टांक फुडो करून तुजो कुरीस उबारून आपल्या फाटल्यान येवंक, आमच्या शेजाऱ्याची आमच्या पेल्याची आमी सेवा करूंक. आनी तातूंतल्यानूच ही पदवी आमकां दिसून येता. हे पदवेंत तारण आसा बाबनो, हे पदवेंत खरी सत्य आसा, हे पदवेंत नवें जिवीत आसा, हे पदवेंत खुशालकाय आसा, हे पदवेंत एक नवो भरवंसो आसा. एक यात्रेकारां ह्याच पदवेंत जी जियेतात, जी यात्रेकारां ह्याच पदवेंत फुडें वेतात, ही पवित्र बांदूंक तांकां एक नवो भरवंसो आसा. हे जेजू आयज बाबनो आमकां सांगता. ताची बाराबर भोंवतले, ताका सांगाता भेटतले जावं फारिसीयो जावं धर्मशास्त्री हे पदवेचेर विचार करतले. पण आयज आमकांच आमी विचार करुया, कसले पदवेक हांव आशिल्लो आसा. नांवाचे पदवेक, जुलूमशाही चलयतले पदवेक, बोडपणान जियेतले पदवेक, वा दुसऱ्याची सेवा करूंक 24 वरां तयार आसतले ह्या सात्वीक, ह्या प्रमाणीकपणाचे पदवेक, ह्या ल्हानविकायचे पदवेक आमी तयार आसूंक जाय. ही पदवी आपणावंक कोणीच भाव भयणो, आयज ह्या संवसारान हांवें कितले मार्क्स जोडल्यात, कितले नेम जोडल्यात, कितली नामणां जोडल्यात, हें गरजेचें न्हय. पूण ह्या संवसारान हांवें दुसऱ्याच्या जिवितान कितलो प्रभाव हाडला, दुसऱ्यांच्या जिवितान हांवें कितलीं बरेपणां हाडल्यात, हें गरजेचें. भाव भयणो, ह्या संवसारान हांव खंयचेय सुवातेर जियेतां हें अदीक म्हत्वाचें न्हय. पूण हे संवसारान हांवें दुसऱ्यांक म्हज्या जिवितान कितली स्वाद केल्या ही गरजेची आसा. आमच्या जिवितान आयज आमच्या घरांनी, आमच्या काबडांनी कितलो रोप भरलेलो आसा, कितले तरेच्यो ब्रँड आसात, कितले तरेचे म्हज्या काबडांनी वस्तू आसात, हें गरजेचें न्हय. पण हे काबडान आसलेल्यो वस्तू आमी कितल्यो दुबड्यांक वांटल्यात हें अदीक मोलाचें. भाव भयणो, म्हज्या जिवितान हांव कितलीं वर्सां जियेतां हें मोलाचें न्हय. पूण म्हज्या जिवितान एक दीस हांव सारतां, तो दीस देवाच्या मोगान हांव कितलो जियेतां आनी म्हजो मोग हांव दुसऱ्यांक कितलो वांट्टां हें अदीक मोगाचें. भाव भयणो, ह्या संवसारान म्हजो कितें अधिकार, कसली म्हजी पोजिशनां हें गरजेचें न्हय. पूण म्हज्या जिवितान हांवें दुसऱ्याची ल्हान जावन कितली सेवा केल्या हें जावन आसा एक व्हडलें पदवेदार देणें. आमच्या जिवितान म्हाका कितले इश्ट आसात, कितले म्हजे बरे देखणार आसात हें गरजेचें न्हय. पूण म्हज्या जिवितान हांव दुसऱ्यांक कितलो इश्ट जालां, दुसऱ्यांक हांव कितलो बरो देखणार जालां हें आमकां अदीक म्हत्वाचें. भाव भयणो, आमच्या जिवितान कितलीं म्हाका शेजारी आसात, कितली आमची सोयरीं दायरीं आसात, कितलो आमचो फामील कुटुंब आसा हें गरजेचें न्हय. पूण म्हज्या जिवितान हांव दुसऱ्याक कितलो शेजारी आसा, हांव दुसऱ्याक बरो पेलो जालां हें अदीक म्हत्वाचें. म्हज्या जिवितान हांवें दुसऱ्यांक कितली भेट केल्या, कितल्या लोकांक हांव भेटलां हें गरजेचें न्हय. कितले म्हजी भेटो जाल्यात, कितलीं वर्सां हांवें भेट केल्या हें गरजेचें न्हय. पूण म्हजे भेटे वरवीं हांवें दुसऱ्याच्या जिवितान कितलीं बरेपणां हाडल्यात, कितलो आत्मीक फायदो हाडला हें गरजेचें. म्हज्या जिवितान हांव कितलो खुशाल आसां, हांवें कितलीं नामणां जोडल्यात, हांव कितलो संतोशीत आसां हें गरजेचें न्हय. पूण म्हज्या जिवितान हांवें दुसऱ्याच्या जिवितान कितली खुशालकाय हाडल्या, काळोखान पडलेल्यांक कितलो उजवाड दिला, निराशी जाल्ल्यांक तांच्या तोंडार कितलो हांसो हाडला हें अदीक भाव भयणो म्हत्वाचें. म्हज्या जिवितान हांवें कितले तेर्स केल्यात, कितली मागणी हांव करतां, कितले हांव मिसान वांटो घेतां, कितले हांव संस्काराची भेट करतां हें गरजेचें न्हय. म्हज्या जिवितान भाव भयणो हांव दुसऱ्यांक कितलो क्रिस्त जालां, दुसऱ्यांक हांव कितलो जेजू जालां, कितल्याक हांव तारण जालां, कितल्याक हांव सोडवणदार जालां, कितल्याक हांव पेकुयणार जालां हें अदीक म्हत्वाचें. ह्या संवसारान
हांव कसल्या बोंगल्यान जियेता, कितें कितली म्हजी गिरेस्तकाय, कितें म्हजी सर्वीस, खंयसर हांव वावर करता, हें गरजेचें न्हय. पूण कितल्या जाणांक हांवें आसरो दिला, हें उदीक मोलाचें भाव न्हू. आनी ते बसत ह्या संवसारान हांवें कितले फावटी पवित्र पुस्तक वाचलां, कितले हांव पवित्र पुस्तक जाणा, कितली म्हाका ताची जाणवाय आसा, हें गरजेचें न्हय. पूण कितलें पवित्र पुस्तक म्हज्या कोज्ञांतल्यान सेवेंतल्यान हांवें परगटलां, कितल्या जाणांक हांवें गोवायकी दिल्या देवाच्या मोगाची, हें गरजेचें जावन आसा. ते बसत आयज जेजू भाव आमचे लागीं मागता, आपूण आयलां ती हे पदवी घेवन न्हय, हे पदवीन जिवंक न्हय, पूण म्हजी पदवी म्हज्या बापाच्या येवजणीन आसा. आनी कितें ती बापाची येवजण, की हांवें मनशा कुळाची सेवा करूंक, ह्या मनशा कुळा खातीर मरूंक तयार आसूंक. बाब आसाय तूं आनी हांव तयार ही देवाची ल्हानविकायची सेवेची पदवी आपणावंक आनी ल्हान जावन ह्या प्राचीत काळान जेजूच्या ह्या तारुणीक वावराक हांवें तांक मारूंक हांव फुडाकार घेवंक आसा. हांव तयार. आतां आमी नव्यान सुरू लागीं पावतले हांव हे आमच्या आत्मीक तयारेन जेजूच्या जिवणपणान वांटो घेवंक आसा. हांव तयार. म्हज्या जिविताचें एक चाल हांवें बदलूंक आनी ह्या जिवन जेजू खातीर गोवायकी दिवंक आसा. हांव तयार. म्हजेच वायट संवय सोडून, म्हजोच आशिल्लो राग, सगळे विंगास काडून उडोवंक जेजूक हांवें आपणावंक, ताची पदवी हांवें आपणावंक आयज मिसान हीच कृपा आमकां मागून घेवया. बाप साहेब आमकां हेच मागता. कोणांतली व्हड पदवी म्हणल्यार ल्हानविकायची. द वेरी की फॉर अ सक्सेस इज ह्युमिलिटी. हेच ल्हानविकायचें आवरण घालून जेजून ते निमाण्या ब्रेस्तारा केले आपल्या शिसाचे पांय धुवन. हेच आमी ल्हानविकायचें आवरण घालून दुसऱ्याचे पांय धुवंक हे भाशेन आमी तयार जावया आनी आमच्याच जिविताची बदलणी करून जेजूच्या जिवणपणान वांटो घेवंक भाव भयणो आमी तयार जावया. तुझ्या पुरबायच्या भयणी भावने म्हजें तुमचें बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानता तसलें दिसा म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भो पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळे पवित्रतायेची तूं झोर ह्या योजनाचे पदवेन आमकां पातकांनी सुटय आनी तो निर्मळ काळजान तुजे शिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी शास्त्राच्या देवा, त्या तुज्या अनूद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करूंक तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारान पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदोरी आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोस म्हणून सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून जिवणपण आमकां उडापें केलें. आनी तुजी खुशी पाडली आनी पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देरुता भोगता सांगाती
तुझ्या मोगाचे कीर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. पवित्र 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 दोलबऱ्याचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. पूण स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. पूण स्वर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कुशेन कोस मरून सोसूंक वेचे यादी ताणी वोंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणे कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुम्ही ही सोमेस घेयात आनी हातले पियेया. ही म्हज्या रोगताची ही काज नवे आनी सासणी कोराराचे हे रोगो. पातकाचे हे बोगसणे मेळच्या तुमचे हे पासो आनी सोमेस मनशा पासत तेव्हा रोतोले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. भावार्थाचो गोडपोर गोठुया. सोम्या जेसू आमी ओंडो खाताव आनी हे कासीतले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येवचो आमी तुजे मरण पोर गोठाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. जिविताचो आनी सोडवणची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमकां तुवें फाव केलें देणें आमी ओळखून घेता आनी तुका बापा दिनवासता. जेजूची कूड आनी रोगो शेवताले आमा सुबेज सांग. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीण बापा, फिलीप नेर आमची गोवणी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्माक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सगळ्या समेस्तांक हे वेळार रोगीच रावन तुमच्या सगळ्या मेलोल्यांचो उडास करात. आयच्या दिसाक जी कोण मरून गेल्यान तांचो आमी उडास करुया. कोण तांच्या खातीर मागतलो ना तांचो ह्या वेळार उडास करुया. सगळ्यांक बापान स्वर्गीचे सुख फाव करूंक हे वेळार मागुया. तांकां तुजे सगोती मेल्ल्या सगळ्या समेस्तांक बापा तुजें परजोडीत मुखामोड पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसान वांटो घेतल्याची बापा आमी दया करूंक मागता. आनी जांकां आयज वेळ ना, आयज सगळीं कामान गुंतलेलीं आसात, तांचेर बाबाचो आशिर्वाद घाल. तुजो काकलुतीचो मोग, तुजी कृपेची देणी तूं तांचेर ओतय. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात. जोवन ही आमच्या भावाचेर आनी सगळ्यांच्या साहेबाचो आशिर्वाद घाल. जे पिडेंत आसात, कश्टवता ते वेळार साहेबा आनी जाणी आपल्याक बरी कृपा, बरी भलायकी मागल्या तांचेरूय साहेबा तुजो कृपेचो पावस घाल. तांचे माई मोगान दोयाल दीस घाल. जावं आपले परिक्षेक जबाब करतात, आपल्या धंद्याक वेतात, आपल्याक सर्वीस सोदतात, आपल्याचो फुडार सोदतात, साहेबा तांकां तूं पाव, तांकां तूं राख. हे वेळार साहेबा सगळ्यो आमच्यो गरजो आमी तुज्या मुखार घालता.
आमकां मारी देवाची माय सांगा ती बायगू जुजे तिचो मोगाचो पोती बायगून दवरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तरी सांगात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वनुनारी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. भावनो संसार दाखयता ती पदवी न्हय पूण जेजून दाखयली सेवेची पदवी देवाच्या मोगाची पदवी आमी आपणावन आयज मिसान मागला त्याच बापा लागीं मागुया जाणें येवजण आमकां फावो केल्या ताणें ताची खुशी आमचे सवेन दवरल्या जाणें हो मोग दिवन ह्या संवसारान आमकां धाडल्यान असले संवसारी पदवी न्हय पूण ताचे सेवेचे पदवीन आमी जिवंक आनी एक नवी निर्मळ नितोर संवसार आमी बांदूंक असलेच चारोणीक आमी पदवेदार कुरपेन बोलोले आमी ताचे पाटलादोर जावंक हे वेळा ताकाच उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबसके आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडार जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बोरवांशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार कपलेतेन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें आनी आयज आमकां जोणेकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जे येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुमयेची शांती ताजो मोग आनी ताजे सेवेची पदवी सदांकाल तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन मरून हास्य तोंडान आमी जेजूची शांती वांटुया. शेंचवे आसूं शेंचवे आसूं शेंचवे आसूं. देवाची शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागूत कर देवाची शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागूत कर देवाची शेडे संवसाराचे पाप काडटले शांती दी. अस्त पदवेदार सर्व पदवेदार दियो आमचो नुयच ताणें संवसाराची पदवी आपणायली नुयच ताणें दुसऱ्यांचे जुलूमशाय चलोवंक अत्याचार करूंक पूण ह्या संवसारान आयलो शांती घेवन मोग घेवन सेवा घेवन एकामेकाक बोगसूंक एकामेकाक मोग समजून घेवंक एकामेकाचो मोग करूंक ताणें आमकां शिकयलें आनी आज सेवेंतल्यान होच मोग दुसऱ्याचे पांय धुवन ल्हान जावंक आनी देव आमकां व्हड मनीस जावंक पदवेदार मनीस जावंक आयज जेजू आमकां उलो मारता आमकां आमंत्रण करता ह्या जेजूक ह्या पदवेदार आमच्या देवाक आमी अणभवूंक आनी भोगूंक आयज आमी जेजूशी आयल्या तर ह्या जेजू घेवंक आयली ती सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत म्हणटां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कुडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. भुमोगाळ बापा, जेजूच्या अमोडीक कुडी रोगताच्या बलिदानांत मरणांत जिवन आनी जिवितात पावतात. ह्या जेजू सारकी दिसान दीस अदीक पवित्र जायत आमी वेतांव. ताच्या बोडान आमच्या आदली पातकी सोडून दिवंक, आमकां मेळोलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं आनी सर पवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पो तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर, कुटुंबाचेर, तुमच्या सगळ्या आडकुडीचेर, प्रश्नाचेर, पिडेचेर देवान मारये वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन जेजूच्या काळजा सारकेलीं जावंक आनी ताच्या सेवेच्या पदवीन जिवंक तुमकां धाडटा. Sache